बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचें समर्पण हें फेस्त समरमता. आमी जाणो की आमी सायबीण मांयक लागून देवाची भुरगीं जावंक पावल्या, कित्याक तिचे उद्देशी देवान जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो आनी हें कनेक्शन मनशाचें देवा बरोबर लागशिल्लें करून घेतलें. तर आमी आयज ह्या फेस्तांत वांटो घेतना आमची सगळीं इंतेसां मागणी मनांत दवरया आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळेंच जशे भाशेन सायबीण मायन देवाक समर्पिल्लें तेच भाशेन आमी समर्पुया. पूण आमचे मदें चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी खूब वस्तू आमकां आडायतात. त्यो आमी काडून उडोवंक देवाचें बोगसणें मागया, देवाची मदत मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, somia kaklut ko, somia kaklut ko. Page number A4, Moima Devak. Moima Devak, Usorgi, Ani Shanti Tachaista, Sausari, Sorvespo, Radeva, Sorgincha, Raya, Sorpodve, Dardeva Baba. Ami duka namaskar kota, ami duka din vasta, tuja tor uibova paso, ami duka wakanta. Somia Jesu Christa, Baba cha eklas puta, somia deva devachi shile, tu samsarachi pap kata, amchi kaklut ko, tum Baba cha uzviak poslan, amchi magre aiku unge. Kityak povit at miasangati, Deo Baba chi moimen Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu ismor, eklos tu por mesvor. Amen. मागुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें
कुरपेन बोललेले भाग्यवंतांक वार मारयेचो आमी आज संतोषान उगडास कोत्ता पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें तिची विणवणी मानून घेवन आमी दिसपोटी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमचीं काळजां तुजे कृपेचे बोरतेक दिसान दीस ओदीक उगडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान Amen. चित दिवन आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. जकरियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कर आनी कुशाळ जा. ओ पळय, हांव येता, तुजे मदें तिकान करूंक येता. असो उलयता तो सुरवेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सुरवेस्पराक एकटवतलीं आनी ताची पोरजा जातली, पूण तो तुमचे मदें तिकान करूंक रावतलो आनी दोलबरांचो सुरवेस्पर म्हाका तुजीशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सुरवेस्पर जुदाक सांबाळतलो आनी नव्यान जेरुसालेम आपले काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकळ सुरवेस्परा मुखार उगे रावन, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा थावन उठोन येता. देवाचे उतर हें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजो आत्मो सुरवेस्पराक वखाणटा, म्हजे तारका देवा सोबे मुरगोटा. म्हणया, म्हजो आत्मो सुरवेस्पराक वखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. तांणी ल्हानवीक चाकोरणेचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर्वबलिश्टान म्हाका केली वजापां. पवित्र, वर्चीत, सदां वर्चीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सुरवेस्पराक वखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. पदवेदारांक सोद्रां वयलें शेवटिता. ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी. गिरेस्तांक जाल्यार काळी करून पोट्टिता. जबाब, म्हजो आत्मो सुरवेस्पराक वखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. आपली भक्ती करतल्या आसताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सुरवेस्पर काळजान मोनान गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब, म्हजो आत्मो सुरवेस्पराक वखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. उगडाच धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताचें धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब, म्हजो आत्मो सुरवेस्पराक वखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi. तूं सुदैव आंकवार मरये, कित्याक जें उतर सुरवेस्परान तुका दिलें तें घडटलें म्हूण तुवें विस्वास दवरलाय. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi,
Sorves porak soi soi, sorves porak soi. Sorves porak soi soi, sorves porak soi. Sorves porak soi soi, sorves porak soi. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं Tumci Sophia so. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Moi matuka somia. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतना ताची आवय आनी भाव भयण पावन सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण आनी आपल्या शिस्सांक हात दाखोवन म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. कोण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात जाल्यार ती म्हजी भाव भयण आवय आनी लागशिली भयणीनो आनी भावनो आयज आमी साबीण मायेचें समर्पणाचें फेस्त समरमता कितें म्हणून समजता आमी हातून आमी जाणो की तिणेन आपलें जिवीत ल्हान आसतना 3 वर्सांची आसलेली ती तिका नाजरेत सावन जेरुसलेम हाडली थिचोर अस्तोरी आसताल्यो त्यो सगळें तांकां शिकयताल्यो आनी ल्हान आसतनाच तिणेन आपलें सगळें जिवीत देवाक समर्पिलें हे भाशेन ती जेरुसल्याक वाडली थंयसर एक मंदीर देवूळ आसा एक जागो आसा ठिकाण आसा जंयसर तिचे इगोर्ज बांदलेली आसा म्हणटच ह्या समर्पणांत ती एलिझाबेथ हांगरीची सांगता की हांवें तें सोंपेपणी हें करूंक ना देवाक हांवें सगळें म्हजें जिवीत कश्टांनी दुखांनी वारयल्लें आसा कित्याक म्हाका फकत ताचेच मोहिमे पासून जिवंक जाय आसलेलें आनी ही कृपा ताणें म्हाका दिली म्हणून हें समर्पण पळय आसा तिचें तातूंत आमी सगळीं जाणां भाग घेता जेन्ना आमी आमच्या जिवितान खंयच्याय वस्तूक आमचें जिवीत दिता म्हणजे देवाक दिवन तें आमी दुसऱ्यांक दिता हें कशें जाता कित्याक सगल्यो वस्तू आमच्यो ताचे सोबे आसात म्हणून आमी जाणो ताका लागून आमचें जिवीत पुरान तें आमचेंच न्हय तें देवाचें जिवीत देवान आमकां दिलेलें आसा तें ताचें सोबें उगडापें जाता ताणें आमकां देणी दिल्ली आसा ती आमचे पासत न्हय ती ताचें सोबें आमी वापरूंक जाय तर आमी ताचें समर्पण करूंक जाय पूण ताचें समर्पण करूंक जाय जाल्यार आपलेंच समर्पण करूंक जाय पयलें मागीर ह्यो बाकीच्यो सगल्यो वस्तू आमी ते भाशेन करूंक लागता तर आमी हे भाशेन पळयता आयज आमी आनी एकल्या पाप सायबाचें फेस्त समरमता ताचें नांव गॅलेसियस तो 496 वर्सां मेलो पूण ताणें थोड्यो वस्तू घडोवन हाडलेल्यो आसात ज्यो एकदम म्हत्वाच्यो पयली म्हणजे 2 भाग आसात सर्गीचें राज आनी संवसारांतलें राज तर हे 2 भाग हे आमी संवसारांत पुरान अणभवता पॉलिटिक्स आनी रिलिजियस हे दोनूय मिस्तुराद जावंक फावना आनी ताणें हे सायडीन येवंक फावना हे सायडीन ते सायडीन वचूंक फावना पूण आमी सगळे जाण तोच वावर कोत्ता ताणें तें स्पश्टपणी दाखयलें दुसरें म्हणजे पयले फावटी ताका विकर ऑफ क्रायस्ट हे भाशेन नांव दवरून आयलें तिसरें म्हणजे रोगत
आनी ताची कूड आमच्यान शेवंक जाता मिसाच्या वेळार तें ताणें स्थापलें. आनी एक ताणें केलें. रोमाक एक फर्टिलिटी कल्ट आसलेलें लुपर्चिनिया म्हणून तें ताणें बदललें आनी सायबिणीमाचें प्युरिफिकेशन पवित्रपण तें फेस्त ताणें स्थापन केलें. म्हणटूच आमी पळयता की ताणें खूब वस्तू इगोज मातयेक फावो केलेल्यो आसा. आमी आतां आमचें जिवीत सायबीण मायन कशे भाशेन देवाक ओपून दिलें तें जेजूच आमकां सांगता. ती ल्हानपणा पासून देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेताली आनी जीं कोण देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेतात ती म्हजी भाव भयण आवय म्हूण सांगलेलें आसा. तर भयणीनो आनी भावनो, आमी आमचें जिवीत तेच भाशेन सायबीण मायन जशे भाशेन समर्पिलें तेच भाशेन आमी समर्पीत रावया. समर्पिल्लेलें आसा पूण दर दिसा आमी ते भाशेन आमचें जिवीत सारया. आनी ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून हात जोडून प्रत्येक सुस्कारान जशे भाशेन तिणेन आपलें जिवीत देवाक दिलें आनी देवा सोबें ती जियेली तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबें येवन आमकां आपल्या एकवटान दवरूंक सोदता. तर आमचे भितर जी चिंतना भावना चाल जेजूची न्हय ती ताचेर आमी दवरया, कित्याक तोच आमकां तातूंतली सुटका दिवंक शकता. आनी हे भाशेन दिली म्हणटच आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जाता आनी कसलेंच आमकां भितरल्यान आडा येना, पूण देवा सोबें जिवीत आमचें सारूंक आनी जियोंक समर्पून ते भाशेन आमी परिपूर्ण जावंक पावता. हे भाशेन आतां आमी नितळ निर्मळ जाल्या उपरांत चिंतनांनी आमचे कुडींत आमच्या भावनांनी आनी आमच्या आत्म्यांत तर आतां आमी देवाक उलो मारया. सगळीं जीं संकश्टांत तरेतरेचे संकश्ट तांचेर आयिल्ले आसात, पिडा आयिल्ली आसा, गरिबाय आयिल्ली आनी कसलें कितें जालेलें आसा तें सगळें आमी जेजू सरशीं हाडया आनी आमी जेजू कडेन मागया. तो आमकां सुटका दितलो ह्या सगळ्या पिडा पेस्तांतली. सोरपोदिदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Betone Chengit, C14, Deni Amchi, page 34. Deni Amchi Betong Ata, Amchi Kalsata Dot Kalta, Amchi Mona Dukorbita. Swikar kormon raton maka, Gova undo atrarata. Dakan soro somor bita, Amche sukduk sorbetoita, Manon gemon winot kota. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गेच्या बापा,
मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माये थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबडावंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपलें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफियासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्ती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolbaraco sorvis potu, sorgani samsar, bola tuja vojbovan, usorgi duka soj soj. Sorvis poraci nami, jedata kazoj, usorgi duka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट परगोटुया. Sumia Jesu tuže moronami somorom tuže pono जीवन ponami porgota tuja yenia ami otreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासूम मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. सायबीण मायेन आपलें जिवीत देवाक समर्पिलें. आमी जेजूक आमचें जिवीत समर्पिल्लें आसा. तर ह्या समर्पणांत हो एकवट जो घडटा तो एकवट आतां आमच्यान परगटूंक जाता ह्या मागण्यांतल्यान. आमी न्हय पूण तो जो आमचे सवेन जियेता तो आमचो खरो उपयोग करता. बरे भाशेन आमकां देवाची भुरगीं कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां शिकयता. तर ह्या वेळार सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया, काळजांत हाडया आनी जेजूक एकवटोन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान एकामेकाक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या आत्म्यांत शेवंक हें मागणें आतां काळजांत थावन म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिलो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाचें गीत D6 भाव भयणी आमी सगळीं पेज 49. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू पाव समेस्तांचो ताचो बाप बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो सोसोवावे केला तुमचो पेलाक तुमी कोतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत
तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया. कोण म्हळ्या बापा भाग्यवंतांक मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोडूणाची भोक्तीपोणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. भणीनो आनी भावनो, आमकां सायबीण माय उदेशी कितलेंचशें बरेंपण फाव जाल्लें आसा. तिच्या समोरपणाक लागून आमकां जेजू मेळ्ळो. तिचे उदेशीन जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी होच जेजू आमचे सोबेन येता आनी आमकां आमचेंच जिवीत ताका समोरपूंक तो आमकां गोठायेन कृपेन बोसता. तर आमी देवाक वाखाणया हें सगलें देण्या पासत आनी सायबिणी माय पासत. तर आतां आमी भाग्यवान फ्रांसिसावर कडेन मागया हें नोवेन आनी फेस्त जें लागीं पावलां तें बरे भाशेन समोर उमच्याक. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शास्त्री पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. Amen. आनी सोरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाचें गीत T37, page 219. Ancvar maik amchi sangatin kabuya rani ek sorga vele kal santan fon duya